दिवाळीची उमेद गोंयकारांच्या तोंडार दिसपाक लागल्या। रातभर नरकासुराक नाचोवन फांतोडेर लासल्या उपरांत घराघरांनी आकाश दिवे चढले। कृष्णान नरकासुराच्या केल्ल्या वधाचो उत्सव शेनवारा फांतोडेर अभ्यंग स्नाना उपरांत कारीट उश्टावन घरांतल्यान जाणट्या नेणट्यांक ओवाळून सुरू जालो। घरादारांनी पणट्यांचो उजवाड आनी तरेतरेच्यो रांगोळ्यो दिसतात। गोंयकारांची दिवाळी म्हणल्यार तरेतरेची गोडशी आनी फोव। व्हडली दिवाळी मेरेन हो उत्सव चलपाचो। पळयात गोंयकारांचो दिव्यांचो उत्सव। दिवाळी म्हळ्यार काळखाचेर उजवाडाचे जैत। शुक्रारा राती गोंयभर नरकासुराच्या मिरवणुकेक नेट आयिल्लो। ल्हान व्हड नरकासूर वचत त्या रस्त्यार दिश्टी पडटाले। नरकासूर सर्ती खातीर तयार केल्ले नरकासूर लोकांक आकर्शीत करताले। रातभर नरकासुराची मिरवणूक काढले उपरांत शेनवारा फांतोडेर नरकासुरांक लासले। अभ्यंग स्नाना उपरांत कारिष्ट उश्टावन घरातल्या जाणट्या नेणट्यांक दिवे दाखोवन उत्सवाक सुरवात जाली। गोंयकारांची दिवाळी म्हणल्यार तरेतरेची गोडशी आनी फोव। व्हडली दिवाळी मेरेन हो उत्सव चलपाचो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांतली सगळ्यांत गिरेस्त पंचायत आसूनय सांकवाळ पंचायतीचें नवें पंचायत घर 7 वर्सां जालीं तरी पुराय जायना म्हूण सरपंच रमाकांत बोरकार आनी हेरांनी खंत उक्तायल्या। लोकांक सोडाच पंचायत कर्मचाऱ्यांकूच बसपाक जागो ना अशी सांकवाळ पंचायतीची परिस्थिती जाल्या। सांकवाळ पंचायत ही गोंयांतली एक गिरेस्त पंचायत जावन आसा, मात ह्या पंचायतीक एक बरें कार्यालय ना। नव्या पंचायत घराचो प्रश्न फाटली 6 वर्सां पडून आसा। हो प्रपोजल 2007 साकून चालू आसलो आमगेलो। अंडर GSIDCचेर आमी हे बांदपाक गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिले आनी तेन्ना त्या वेळार 2 फावटी इनॉग्रेशनूय जालें। फावंडेशन स्टोन खंय बसयलो क्विनी नगरा कितें पंचायत घराचो आनी 6 करोडा प्रोजेक्ट हो एप्रूव जाल्लो। एप्रूव जाल्या नंतर तेजे टेंडर जालें। टेंडर जालें टेंडर कोण घातलें कोर्ट टेंडरा कोणें कोर्ट केलें ना ताका लागून तें उरलें पेंडींग। सांकवाळ पंचायत कार्यालयांत येवपी लोकांक बसपा खातीर सुवात ना अशें लोकांचें म्हणणें। पंचायतीची दुर्दशा अशी जाल्ली आसा, इट इज सपोज टू बी द रिचेस्ट पंचायत ऑफ गोवा, पूण थंय वयर वचत जाल्यार तुमी पळयतले थंय सगळे टेबल बी घालून ल्हानसो रूम आसा,
थंय लोकांक सारकें चलपाक मेळना. उबे रावपाक जागा ना थंय, बसपाक जागा ना थंय. सगळे येता ते सगळी एक रेसिडेन्शियल सर्टिफिकेटाक 50-50 माणसां थंय उबी रावता. 8-8 2-2 पावटी आमकां येवन वचपाचें पडटा. इतलो सिनियर सिटीजनाक कितले पावटी करपाक लायता तुमी? पयलींच्यानूच हे हालत आहा की आमी इतले गव्हर्मेंटाक आनी हिंगाच्या लोकांनी बी खुबदां कंप्लेंट केला आमकां की आमकां हिंगा येयलो म्हणटकीर सारकें रावपाक बसपाक बी जागो ना आनी येयले जाल्यार लायनीन रावचें पडटा. प्रुडंटा खातीर सांकवाळच्यान दिशान परब. वास्को नवो नुस्त्या बाजार नाका आमकां आसा तोच बाजार पुरो अशें ठाम मत नुस्तेकारांनी उक्तायलां. बाजार कसो आसतलो ताचेर प्रात्यक्षिकां नुस्तेकारांक दाखयली, मात नुस्तेकारांक हो प्रकल्प मानवलो ना. आमदार कार्लूश आल्मेदा म्हणटा कांय लोकांनी नुस्तेकारांची दिकाभूल केल्या. नवो मार्केट कसो आसतलो ताची म्हायती नुस्तेकारांक दिवपाक वास्को सेंट एंड्र्यू इगर्जेन बसका जाली. बसकेक वास्कोचो आमदार कार्लूस आल्मेदा, पालिका प्रशासनाचो संचालक एल्विस गोम्स आशिल्ले. न्यू बाजार नाका आमकां आज आमी बसताय तोच बाजार जावं आनी वडीबाय कांय ना करपाक कांय सांगलो ना. आमचो बाजार आमी बसताय तोच आमकां जावं. आमदार कार्लूस म्हणटात चडशा वास्कोकारांक हो प्रकल्प जाय, पूण नुस्तेकारांक हो प्रकल्प नाकाच जाल्यार बायणां वा सड्यार प्रकल्प बांदपाचो प्रस्ताव घालतले. आतां लोकांक बाजार जाय, सो आतां तांकां एक चान्स येयलो. तांकां मातशें तेंचे भितर बसून मातशें तांकां मागीर उलोवन दी. तांकां सगळ्यांक फोटो येयला. तांकां सांगलां की वयर रूम येतले, तांकां मागीर सकयल आनी कितें येतलें. पूण एका येवपाना. आमचो हो बाजार सिंपल बाजार आसतलो, सकयल बाजार आसतलो बांदतलो आमी लोकांक. आनी आमकां नाका लोकांक त्रास केलेले. अदरवायज आमी सॅटेलायट मार्केट प्रपोज करतले. आमकां जागो आहा, बायणा जागो आहा. वी कॅन प्रपोज सॅटेलायट मार्केट. लेकिन सोड्यार एक मार्केट प्रपोज करपा जाता. तांकां समज नाका जाल्यार. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.